त्या स्वयंपूर्ण गोवा कार्यक्रमाच्या निमित्तात आम्ही त्याची बुकलेट रिलॉन्च करता. 4 वर्सांक जे काम केलां ताजें आमी रिलॉन्चिंग ऑफ दॅट बुकलेट करता. वर्च्युअली परत एकदा त्या कार्यक्रमाक हांव मेन हेड ऑफिसांतल्यान ताका एड्रेस करतलो. आणि त्याच निमित्तात आमी विश्वकर्मा ही जी ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान जी स्कीम येवजण काडल्या ती कार्यक्रम आमी तेस्ताच्यान लॉन्च करता. तिसरी गजाल आमी चतुर्थी ई बाजार सुरवात केल्लो. तो आतां आमी कन्वर्टींग इंटू द स्वयंपूर्ण ई बाजार. मोर दॅन 800 ऑर्डर्स ज्यो आसा पळय न्ही ह्यो आमच्या विदीन म्हणजे 3 दिसांचीच गजाल आशिल्ली. बट 3 दिसांच्या हातूंतल्यान सुद्दां 800 पेक्षा चड ऑर्डर मेळप तांकां हे खूब मोठे आशिल्ले. त्या खातीर आतां जेन्ना आमी स्वयंपूर्ण ई बाजार करता इट इज नॉट ओन्ली फॉर द फूड प्रॉडक्ट बट इज ऑल्सो फॉर द हँडीक्राफ्ट आयटम आनी अदर आयटम्स. 22 लाख सर्विसीस आमी पयलीं ग्रामीण भितर इंट्रोड्यूस करच्या पयलीं लोकांनी बेनिफिट्स घेतलेलो. तेज्या उपरांत जो फिगर आहा तो आनिकूय खूब मोठो आसा. म्हणजे गोवा ऑनलायनचेर आतां तर आमी ताका CSEक जॉयन केल्या. त्या खातीर खूब मोठ्या प्रमाणांत ई सर्विसीस घेवपाचो जो आसा पळय न्ही हो सुरवात केल्ली आसा. 1 ऑक्टोबर 2023 ह्या दिसा प्रत्येक डिपार्टमेंट आपले एरिया फिक्स करतले की आमी स्वच्छता पखवाडो 2 वरां खातीर हांगा करतले. सेम पद्दतीत 2 तारखेच्या स्वयंपूर्ण गोवा ह्याय कार्यक्रमांत सगळ्या आमदारांक आनी सगळ्या मंत्र्यांक इन्क्लुडींग सगळ्या ऑल म्हाजें तर म्हणणें आहा हांगासर सरकार आनी विरोधक हो सरकाराचो कार्यक्रम आहा. त्या खातीर विरोधकांच्या आमदारांनी सुद्दां आपल्या ग्रामपंचायतीन वचून दोनूय कार्यक्रमांक 1 ऑक्टोबराच्या कार्यक्रमांक स्वच्छता पखवाडा ह्या कार्यक्रमांत सहभागी जावचे. 2 ऑक्टोबराच्या स्वयंपूर्ण गोवा ह्याय कार्यक्रमांत तांच्यांनी सहभागी जावचे अशी हांव सगळ्या जाणांक विनंती करता. वी आर आयडेंटिफायींग इट. टील नाव इट इज नॉट फायनलायज. प्रोसिजर सुरू आसा.